नमस्कार, पळया इलेक्शन एक्सप्रेस। म्हापशा जोशुआ डिसोजाचो सगळ्याक प्रचार जवळ जायत आयला। बुधवारा तो खोर्ले प्रचाराक भोवलो। सुभाष शिरोडकार पंचवाडी भोवलो। सुदीन रातया शिरोड्या भोवता म्हूण सुभाषाचे कार्यकर्ते बेजार। वार्ड फाटल्या 5 टर्माक भरघोस मतां दिला आमकां, तशीच आमकांय आसा अपेक्षा आसा की तशीच पडटले म्हण ह्या फावटी। ऑलमोस्ट आता फाटली आमी 4 टर्म पळयता बघू शकतो, त्याच्यापेक्षा ह्या फावटी मतां वाडटली। लीड पयली आता आसतली पेक्षा 80% 85% जातली। तो आतां पळय तो रातचे 11 नंतर 1-2 भोंवता। हेजे पयलीं तो 18 वर्सां आतां मिनिस्टर आशिल्लो, ताणें मडकय सुद्दां खंय तो भोंवनासतालो। आनी आतां ताका कित्याक पाळी येयली की हेजो अर्थ ताका कळना की तेजी पांया कडली जमीन आसा ती गेल्या सारकोवपा लागले म्हणून। तूं कितलेय आमचे बीजेपीचे आनी आमचे बावळीचे कट्टर कार्यकर्त्या फुडें येयलो, पूण आमचे कार्यकर्ते आसा ते केन्नाच बे म्हणपाना। कित्याक आमी भारतीय जनता पार्टीचें कमळ हे शिरोड्या फुल्ल म्हणून तुमकां सगळें आख्खी गोंयभर खबर आसा। इतलीच मेसेज तुका दिवपाची आशी म्हाका की तूं जें पळय कितें काम आसा आपूण बरें कितें करता तें सांग म्हूण। आमची लोकां येवन आमचे कार्यकर्ता येवन हांगा त्रासां घालपाक तूं करनाका। ही मेसेज म्हागेली तुजे कडेन आसा आनी ती तुमचे कडेन पावतली। शिरोड्या मोगोच्या दीपक ढवळीकाराची बेतोड्या कॉर्नर मिटींग जाली। मोगोचो आमदार सुदीन ढवळीकार आनी फोंडेचो मोगो फुडारी केतन भाटीकारूय आशिल्ले। आमकां कोण जाय? आमकां चोर जाय? आमकां फटींग जाय? आमकां 70 कोटी घेतिल्ले मनीस जाय? की आमकां निस्वार्थी प्रमाणे एक काम केल्लो मनीस जाय? हे चिंतचें पडटलें। ते सदांच म्हणटा पळय कि पत्थर एक चीज है जो कभी बदलता नहीं और पत्थर एक चीज है वो कभी पिघलता नहीं। आणि तसलो आमचो दीपक ढवळीकार। कित्याक दीपक ढवळीकार अशें काम करपाक लागला की गोंयचो चीफ मिनिस्टर तो शिरोड स्थानीक जाला। म्हणजे ह्या तरेन तुम्ही ताका भिवयल्यात बीजेपी। जे मोठे पक्ष आमच्या भारतातले आसा तांकां खबर ना की ते कितें करता, ते धावत सुट्टा आणि कोणा कोण कशे मतदार पडटा हे तांकां खबर ना। पूण आज ते गोंयांत पावल्या। गोंयांत कशें ना, गोंयांत शिक्षीत मतदारसंघ आसा। फटींगपणां तुम्ही करीत आसा, लोकांक तुम्ही फटयत आसा आणि लोक आपले सादेपणान रावता। पूण कितले फावटी तुम्ही लोकांक फटयतले? ते सावड्डे तो आमचो सोडून गेला, तो चुकून निवडून आयलो थंय आमकां आमचे कडेन आयलो म्हणून। हो निवडून येवपाचो ना आनी मुखार। कारण ताका जेन्ना तो उबो राविल्लो ताची मतां सावड्डे जाता। ताका हांव चॅलेंज करता, ताणें 6000 मतां काडून दाखोवची फुडल्या फावटी। कारण खंय तरी मनीस हे पळयता आणि मनीस हे पळयत आसा तो तिसरो मनीस आमचो बाबू आसगांवकार। ताका फाटल्या फावटी आमी युतीत वडयलो। बीजेपीक हांवें सपोर्ट केलो आणि हांवें युतीत ताका 3000 मतांनी वडयलो। हांव चॅलेंज करता ताका 3000 न्ही 7000 मतांनी वडयलो। 21 जाले पळय भारतीय जनता पक्षाचे आणि आमी 3 जेन्ना जाले तेन्ना हो मनीस पडिल्लो आणि आतां तेच जातलें। अशी भाशणां आमकां आयकूं येता भाजपाच्या उमेदवारा कडल्यान। पण हांव सांगूंक सोदतां आमी खंयी आसूं, जेन्ना आमी विधानसभेत आमी तुम्ही निवडून दिवन जेन्ना आमी विधानसभेत वता तेन्ना 100 कोटीची न्ही 500 कोटीची सुद्दां कामां करपा खातीर आमकां तो अधिकार दिल्लो आसा। तो कोण शेणू शकना। जीत आरोलकाराचो मांद्र्या प्रचार जवळ सोंपला। ताच्यो आतां कॉर्नर मिटिंगो चालू जाल्यात। मंगळारा ताणें मोर्जे बसका घेतली। बीजेपीच्या कॅन्डिडेटान एक स्टेटमेंट केलो आनी त्याच्या कार्यकर्त्यांनी की ही महिला सगळी भोंवतात ती पयशांनी भोंवतात, जी तांकां पयशे दिता आनी व्हरता, आनी यूथ भोंवता ते पयशांनी दिता। हांव ताका इतलेंच सांगूंक सोदतां ती मायेक मोगान सगळे भुरगे आनी महिला ती म्हाका लागून इतले दोंपारची इतले दीस भर भोंवतात।
आणि पयशांचो जो विशय काडटा, जेन्ना दिल्ली आमदारांचो सेल लागलेलो तेन्ना सगळ्यांत सवाय ह्यो आमदार गेल्लो, हांगासलो माजी आमदार दिल्ली व्हरोन अमित शान विकतो घेतलेलो, एका सवाय घेतलेलो. हे उलोवपाचें न्हू, उलोवचें पडटा, कित्याक तेंच्यांनी आमच्या कार्यकर्ते आमच्या सपोर्टरांचेर बोट दाखयलेलें आसा. हे प्रचार जे करतात, BJPन वयतलो, काँग्रेसीन वयतलो, हे प्रचार करतात ते चुकीचे आसात. आनी इतलेंच सांगूंक सोदता तांकां की तुमचे कॅम्पेनींग तुमी करा, अप्रचार करूं नाकात. तांकां आतां सध्या प्रॉब्लम जाल्लो आमचो, अपक्षाचो प्रॉब्लम, म्हाजो एकट्याचो न्हू, हे तुमच्या सगळ्यांचो. कित्याक हांव म्हणटा तुमी सगळे प्रत्येक जाण कॅन्डिडेट म्हणून आमी नारो दवरला, हर नेता हर एक नेता. हेचे अर्थ इतलेच प्रत्येक जाण तुमी नेता आहात. पूण आमकां म्हाजो फोकस आसतलो फक्त इलेक्ट्रॉनीक सिटीक, जेणे करून सगळ्यांक जॉब्स मेळटले. कित्याक थंय सरकारी नोकऱ्याहून चड पगार आसतलो आनी फॅसिलिटीज बरी आसतली. घेऊया एक ब्रेक. पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीचे सुधीर कांदोळकरान बुधवारा पेड्या प्रचार केलो. वता पारार सुधीर कार्यकर्त्यांक घेवन घराघरांनी भोंवता. मांद्र्या बाबी बागकाराचोय प्रचार नेटान चल्ला. एलेक्स रेजिनाल्ड त्याच्या प्रचाराक पावलो. जाल्यार आमच्या म्हापशान चडशे भुरगे बेकार आहात. त्या भुरग्यां खातीरूय भाईन फुडें सरोन कितें तरी करपाक जाय आनी भाई करतलो. आनी आमच्या भुरग्यांक खंय ना खंय नोकऱ्यो सगळ्यांच्याच कामां जावची ना. आतां उरलीं आमच्या 3 वर्सां. 3 वर्सांक भाईक म्हणून मागीर बाबा आतां तूं सगळ्यांक कामाक लाय, तें पॉसिबल ना. पूण थोड्यांक तरी म्हाका विश्वास आसा आनी आमकां विश्वास आसा म्हणून आमचो डायरेक्ट सपोर्ट सुधीर कांदोळकर भाईक आहा आनी आमी ताच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे आहा. आनी आमच्या विश्वासाक तो तोडो वचोंक दिवचो ना असो आमकां पूर्ण खात्री आहा. काँग्रेस पक्षाचा जय हो, काँग्रेस पक्षाचा जय हो, भाभी बाकराचा जय हो. भाभी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भाभी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. काँग्रेस पक्षाचा जय हो. म्हाका इतलो पाठिंबो दिता हेचे कारण आमकां जायते लोक प्रश्न करता. एकूच प्रश्न करता, अरे बाबा जो तुमी आयात केल्लो हो मनीस कित्याक बिजनेस करपाक परत इलेक्शनाक बसता काय म्हणटात. कारण तो आपणाक आमदारकी नाका म्हणून सोडून दिल्ली. आतां परत तो कित्याक येयलो, तर ह्या मनशाक ही मांद्र्याची जनता धडो शिकयतली. आनी मांद्र्याची जनता ही स्वाभिमानी आसा. ह्या मनशाक त्यांच्यानी धडो शिकयल्या शिवाय रावची ना. गोंयानूच न्हय तर सगळ्या देशाक एक संदेश दितली, जो अशी गद्दारी करता अशा मनशाक थारो ना ही मांद्र्याची जनता दाखोवन दितली. की हे पक्ष बदलू जे लोक आसा तांकां हो धडो जो आहा तो मांद्र्याचीच जनता दितली. आनी मांद्र्याच्या जनतेच्या हातीन हे सगळे सूत्र येयल्ले आसा आपलो नांव कमोवपाक, आपलो इतिहास घडोवपाक. आमी हिंगा सोपटे कॅन्डिडेट आशिल्लो आमगेलो काँग्रेसीचो, ताणें विश्वासघात केलो पार्टीक. लोकांक दाखोवपाक गरज आहा हे मनशाक जे पार्टी नांवान निवडून येताय. आमी इतले वर्स जाले पार्टी नांवान आहाय. आमी पार्टीचेरय आमी चेंज केला. आमी अशी तशी गेले नाय. आमी सारखे व्यवस्थीत आहाय आनी व्यवस्थीत आहाय म्हणून आमकां लोक रिस्पेक्ट दिता. सो हो रिस्पेक्ट हेको दवरूंक जावना, सोपटेको जावना. सोपटेन लोकांक विश्वासघात केलो. हो घात पार्टी लोकांक ताका फारीक करपाक जाय. मुगे मागणी लोकांक आख्खे हिंगाचे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी मांद्रेचे ताका दाखोवपाक की विश्वासघात केला मनशाक स्वाद ना. आणि तो आयज लोकांक सांगता फटिंगपणाची भाषा वापरून की आपण विकासा खातीर पक्षांतर केला म्हणून. ताणे एक सांगपाचें आयज मांद्र्यांतल्या लोकांनी, मांद्रे मतदारसंघातल्या लोकांनी ताका विचारपाक जाय, तूं पक्षांतर केला ते लोकांच्या सोयी खातीर केला काय तुझ्या सोयी खातीर. शिवोलेचे कांय राजकीय वावुरप्यांनी बुधवारा काँग्रेसीत एंट्री मारली. चडशे खंय गोवा फॉरवर्डाचे. काँग्रेसीचो लोकसभेचो उमेदवार गिरीश चोडणकारूय आशिल्लो. चूक बरयल्ली आसा. जी कामां तुवें केलीच ना ती कामां तुवें ह्या बुकलेटीन घातलेली आसा. तुजे कडेन अपेक्षा नाशिल्ली की तूं एक फटींगपणाचें राजकारण करपाक शकता. हो बूक प्रूव करता की तूं फटींगपणाचें राजकारण करता. तुजे कडेन ही अपेक्षा नाशिल्ली.
श्रीपाद बाब नायक तुजे कडल्यान ही अपेक्षा आशिल्ली तूं फट उलयतलो मतां खातीर तुवें ताबडतोब हो खूब फाटी घेवचो आनी जाहीर लोकांची माफी मागची की आपणे चूक केले आपले रॉंग इन्फॉर्मेशन दिले लोकांक मिसगायड केले लोकांक मिसलीड केले मतां खातीर तूं जर विड्रॉ करता आनी तुका जर दिसता हें सगळें सारकें आसा हांव तुका जाहीर आव्हान दिता हांव तुजे बरोबर येता ह्या सगळ्या प्रोजेक्टाक विजीट करूया मिडियाक सगळ्याक घेवन या. बीजेपीचो लोकसभेचो उमेदवार नरेंद्र सावयकार वास्को प्रचाराक भोवलो. काँग्रेस आनी मोगो एक जाले म्हूण बीजेपी खंय कांयच फरक पडचो ना. म्हाका दिसता की आमी जे खंयच्याय इन्स्टिट्यूशन आसात ते जे आसा तेजो मिसयूज जावचो न्ही आनीक जे आमकां ही देशाची देशा भितरली कम्युनल हार्मनी आसा युनिटी आसा ती राखून दवरूनच सगळ्यांक मुखार वचपाक जाय आनी म्हणून माननीय मोदीजीन जी म्हटलां की सबका साथ सबका विकास होच खरें म्हणजे एका अर्थान एक मंत्र आसा की ह्या मंत्राच्या आदाराचेर आमी सगळे जाण मुखार वतात आनी होच घेवन आमकां सगळ्यांक मुखार वचपाक जाय. महत्वाची जशें इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां फाटल्या 5 वर्सां भितर गोंयांत जे हळू करून रेज जाल्लें आसा. दुसरी गजाल जी महत्वाची आसा ते म्हणजे ट्युरिजमाचो डेव्हलपमेंट कारण आमी पळयतात आमचें ट्युरिजम जशें बीच सायडीन आसा तशें इंटरलँड ट्युरिजम भितरलो ट्युरिजम गांवां भितरलो गोंय ट्युरिजम डेव्हलप करचो तेजे खातीर सेंटराच्या माध्यमांतल्यान मदत ताका मेळची. लोकसभा विधानसभा पोटवेंचणुकेची इलेक्शन एक्सप्रेस घेऊन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट, फॉलो करात प्रुडंट. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.